तुझी
आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करितना तरी अनाथूनय म्हाका सांडीत गी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीत गी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करितना तरी अनाथूनय म्हाका दुसरं मिस्टर संध्याचे तांदूळ बनवले बरं मारतात आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे कविता तुझे राजन कायम तुझे कशी Amen.
तिसरं विस्तार सौम्य तुझ्या मस्तकार कंठसमुखर संचिता आमचे बाप्पा सर्वांचे आमचे नापोळीचा तुझे राजा तुझे विषय सर्वांचा तुझे संसारांचा हमारे कुठल्या पडले तुझे संगता स्त्री पिता तू सदैव सदैव फॉल तुझे खुशीचे जसं आणि निरंतर
मिस्टर सुमितीचं कल्ला परत आम्ही पुरी सोबत घेता पप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव कोई नाम तुझे राजन काय तुझे कुठे सरकार देतात तुझे सुलतानांचा नमानुरी कृपे मुरले समी तुझे सनता श्री आमदे तुम सदैव आणि सदैव फॉलच्या खुशीचे जिजू नमानुरी कृपे मुरले समी तुझे सनता श्री आमदे तुम सदैव आणि सदैव फॉलच्या खुशीचे जिजू नमानुरी कृपे मुरले समी तुझे सनता श्री आमदे तुम सदैव आणि सदैव फॉलच्या खुशीचे जिजू
देवा सर्वदरा बापा सर्गाने पृथ्वीच्या रचणारा आणि त्याच्या आमच्या सम्या जो पवित्र गर्भे संभाळलो अवतार मारी दान जन्मालो कोण प्रदगाने कसले सगळा प्रसाद जडलो तो मेलवाडी दगाने गेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्ल्यातलो परतो जीवन जलो सर्गा चढलो सर्वदरा बापाच्या वृक्षा बसला त्यांनी मेल्ल्याची पवित्र ज्ञान कथोलिक सभे भक्तांचो एकता भक्तांच्या दुःखाने आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज संपायो तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारात जा समितीचे संघाता स्त्रियांनी तेरतून सदैव आणि सदैव फॉल्ट तुझे कुसो जिज कुटुंबरले समितीचे संघाता स्त्रियांनी तेरतून सदैव आणि सदैव फॉल्ट तुझे कुसो जिज कृष्णाचे पप्पा हा तुका भेटयता तुझ्या ती मगाच्या पुत्राची आमच्या सुन्या जोडून जराची सुक्रिस्ताची पुढे करत आत्मानी देव कोण जेजूच्या कठीण कष्टांचा कशा मरिपार जेजूच्या कठीण कष्टांचा कशा मरिपार जेजूच्या कठीण कष्टांच्या 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 कशा मरिपार ये बेगी बनता देवा ये बेगी बनता ये बेगी बनता आराम से सगळ्या संसाराची काबूल कर ये बेगी बनता देवा ये बेगी बनता बळवंता ये बेगी बनता आराम से सगळ्या संसाराची काबूल कर ये बेगी बनता देवा ये बेगी बनता बळवंता ये बेगी बनता आराम से सगळ्या संसाराची काबूल कर आमच्या भक्तांच्या सगळ्या संसाराच्या भक्तांच्या कल्पना बसर आमचे सगळ्या संसाराची काबूल कर 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 हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमचे सगळ्या संसाराची काबूल कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमचे सगळ्या संसाराची काबूल कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमचे सगळ्या संसाराची काबूल कर आमच्या सुगंधराची सुख्रिस्ताची पुंडली जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशा जेजूच्या
जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची कापून कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची कापून कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची कापून कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची कापून कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची कापून कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची कापून कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची कापून कर. ये भाग्यवंता देवा, देवा ये भगवंता, बळवंता, ये भगवंता. येशूच्या पवित्र पुढे रक्ताचे जपाची प्रभू सेवा आजच्या येशू आमच्यापासून मेलो आणि आमच्या पहिले त्याने आपली पुढे रगत आम्हाला आणि पिऊन राहून दिले इमाने जेवणार आम्ही उडासा करचे आणि येशूचे मांस आणि रगत आम्ही सेवल्या आम्हाला सस्ताची जीवित येशू बसले उडासा करिया या दिवसाच्या वेळेला मी मागे आपण जाऊन आमच्या बहिणी स्मितो की कालच्या दिवसाला तुझे या संसारात अथवा सतीच्या वाणी तिथे होईल आराम केला देवा येशू बसले ते सस्ताचे जीवित तिथे काम बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव आमेन.
आमच्या सौम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे असो आणि तुमच्या आत्म्या सोबे असो. तुझ्या भावबहिणीनो, हे पवित्र गुण भाव देवनी सर्व लोकांची पाठकाव बोलूया. सर्वपिता देवा आणि तुमका भावबहिणीनो, मुदगड्या संस्था वडाची सभा जेसू ख्रिस्ताच्या कोडी रक्ताची दभाजीक परब समारंभच्या दिसा आमकां जेसू आपले मांस आनी रगत हर एका मिसाच्या बलिदानांत खावंक आनी पिवंक दिता म्हणलें आमी उडासाक हाडया. हर एका मिसाच्या बलिदानांत जेसू उंडो आसुल्लें आपल्या मांसानच बदलोन आनी ते वायन आसुल्लें राकारोस आसुल्लो तो ताज्याच रक्तांत बदलोन आमकां खावंक आनी पिवंक दिता. जेसूची उतरां जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो ससनाक जियेता, ताजे थंय जीव आसतलो. मोगाचें जेसू आपल्या सुशांत ताजे मांस आनी रगत आमकां खावंक आनी पिवंक दिता म्हणून सांगले वेळार जुदेवांकी हें कशें साध्य म्हणून तांकां तांणी समजनासतना एकामेका उलोवंक लागले. आनी जेसू पुर्वजा विशयांत परत्यान तांकां उडासाक हाडटा. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मन्ना सर्गीत हांव देविल्लो उंडो केलो, पूण तो उंडो तांकां ससनाचें जिवीत दिवंक फावोना. हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो सर्गी बापात हांव देवून आयिल्लो म्हणटा जेसू. कशें जिवंत बाप जीव आसागी हांव ताजे थंय जियेतांगी आनी ताजे मुखांतर हांव जियेतांगी जीव आसांगी, तशेंच तुमी म्हजें मांस आनी रगत केल्यार म्हजे थंय जियेतल्यात आनी हांव तुमचे थंय रावतलो. ही भरवसेची उतरां आमकां आमच्या सोडवणेचो भरवसो जावन आसा. आमकां हर एकल्याकी आमच्या फातकांत हांव सोडवण मेळची गरज आनी ती मेळाली जाल्यार जेजूनच आमकां ती दिसय. जेजून पवित्र युकरिस्त मात्र घडलो मात्र न्ही, ताणें आपल्या आशिसांक कोणाची फातकां तुमी बोगसितल्यांत ती बोगसातली ह्या संवसारी आनी उपरांत सर्गी. तशेंच कोणाची तुमी बोगसिनासतना दवरच्यात तशेंच ती उरतली बोगसिनासतना म्हणून जेजू ताज्या आशिसांक सांगता. जेसूचे मांस आनी रगत हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमकां मेळच्या संदर्भी आमी पवित्र कुंभगरा रुपांत ते स्वीकार करता. पवित्र सभा हाका कम्युनियन कोयनोनिया म्हणलें ते उतार उपयोग करता, कित्याक
देवाचे येवजण जावन आसा आमी देवा सांगी एक जावन जियेसय आनी एकामेकांतय एक जावन जियेसय. जर तर आमच्यातय हो एकवट ना तर आमच्यातय तो कम्युनियन तो एकवट ना आनी जेजू सांगी ह्या देवा सांगी आनी एकामेका सांगी आमी एक जावंक साध्य आसना. जेजूचे मांस आनी रगत आमी स्विकार करीत जाल्यार पयल्यान पयले आमचे थंय तो एकवट आसासय आनी हो एकवट मोग आसो सॅक्रिफीस आसो त्याग आसो जावन आसासय. हेरांच्या बरे चिंच तो एकवट जावन आसा आनी त्या देखून मोगाचें न्हू हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी जेजू क्रिस्ताक स्विकार करता आसतना भोव भक्तीपणान आनी गौरवान तो स्विकार करूंक जाय. खालतेपणी आमी जेजू तशी घेवंक जायसय. जर तर आमचे थंय हे भक्तीपण ना ते खालतेपण ना आनी आमी ते फावो ते बरी स्विकार करिना तर जेजूक आमच्या जिवितांत येवंक साध्य आसना. कित्याक पवित्र संस्कार जेजू तातूंत आसचो तो पवित्र जावन आसा आनी तो पवित्र देव पवित्र जाग्यार मात्र ताका रावोंक साध्य आनी त्या देखून हर एक फावटी आमी पवित्र कुंभार स्विकार करूंक येवच्या संदर्भी आमचे मन आनी काळीज खंयच्या रुपार आसा म्हणून आमी आमकांच एक सवाल घालची गरज. जर तर आमी फातकांत आसां तर आमी तो पवित्र संस्कार स्विकार करची करूं नजो. कित्याक आमकां कळीत आसा कशें जुदास त्या निमाण्या जेवणार जेजू ताका ताचे मांस आनी रगत खावंक दिवन सांगता वच तुजें कितें काम करूंक आसा तें बेगीन कर आनी तो भायर सर वेता आनी काळोखांत तो प्रवेश करता म्हणून आमकां वांजेल बरोवचो सांगता. तो काळोखांत प्रवेश जाता कित्याक ताजे थंय खोटेपण आशिल्लें. जेजू ताणें दोळूच 30 नाण्यांक विकून जाल्लें आनी ताका धरून दिवचे इराद्यान तो बेगीन वेता आनी आमकां कळीत आसा तो उपरांत ताणें ताच्या सोम्यांक ताणें विकला म्हणून खंत काडून ते पयशे आनी फाटी दिता आसतना तांणी हे रक्ताचे पयशे आमकां नाका म्हणून ते उडयतात आनी त्या पयशान एक गादो तांणी काडटा रक्ताचो गादो म्हूण ताका नांव आनी थंय जर कोण भायल्या गांवचे कोण अणभवार्थी आसात तांकां मात्र थंयसर पुरोवंक अवकाश म्हणून तांणी तीर्मान करतात. तर मोगाचें न्हू आमी जेजूचे मांस आनी रगत हर एक आमिसाच्या बलिदानांत स्विकार करता आसतना ते भक्तीपणान आमी स्विकार करूंक आमी तयार जावया. ना तर आमकां ते सत्यचे ख्यास्त हाडटले म्हणून आमी समजोवया. आनी त्या देखून जर तर आमचे थंय फाताक आसा म्हणून आमकां कळीत आसा जाल्यार आमी बेगीन कुंसाराक वचून आमच्या फातकांचें भोगसणें स्विकार करचें देवतावन फाताक रडोवन. जर तर आमकां कुंसार जावंक अवकाश ना जाल्यार तर मिसाच्या बलिदानाच्या संदर्भी जर तर आमचे थंय महाफाताक ना तर आमी आमच्या फातकांची दूख धरची आनी बेगीनच कुंसार जावंक एक निर्धार करचो आनी मेळ्ळो पयलो अवकाश आमी कुंसाराक वचून आमच्या फातकांचें भोगसणें आमी देवातावन मागचें आनी कुंसारांत देव आमकां संपूर्ण रितीन आमचीं फातकां भोगशिता आनी आमी तशें परत्यान नितळ निर्मळ जाता. जेजूक आमी स्विकार करूंक फावो जाता. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पवित्र वस्ती विशांत जेजू विशांत आनी हर एका पवित्र शक्ती विशांत देवा लागीं येता आसतना भक्तीपणान गौरवान आनी खालतेपणान आमी येवची गरज. जर तर हे खालतेपण भक्तीपण आमचे थंय ना जाल्यार तर आमकां देव लागीं येवंक साध्य आसना म्हणलें आमी समजोया.
कित्याक पवित्र युकरिस्त जावन आसा कम्युनियन एकपण ते एकपण आमचे थंय ना एकपण देवा सांगी आनी एकामेका सांगी फातका नेमती आमी देवा तावन पयस जाता आनी रागान आनी लढायेन आमी एकामेका तावन पयस जाता तर देव आमच्या मदें येवंक साध्य आसना हे आमी आज बऱ्या रितीन समजोवया आनी हर एका मिसाच्या बलिदानांत जेजू क्रिस्ताक आमी स्वीकार करता आसतना जेजून आमकां बसयला कोण मुद्या मांस आनी रगत खाता आनी पियेता तो ससनांक जियेतलो आनी ते मांस आनी रगत खावंक आमी फावो जायचे म्हणून आमी पयलें समजोवन उपरांत ते स्वीकार करून जेजू सांगी एक जावया आज आमची भयण क्रिस्तीन हो संवसार सांडून गेल्या तिका देव तिजे फातकां बक्षून दी आनी तिणें भक्तीपणान आनी विश्वासान स्वीकार केल्लो कुमगार कम्युनियन जेजूचे मांस आनी रगत तिका ससनाच्या जिविताक कोण फावोन दी म्हूण मागया आमेन. सर्व आमी उबे रावया आमचो भावार्थ आमी उसारया एकाच देवाक सत मानता सर्पद्वेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्यांक जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलोच जनीत पुत्तो सर्व काळादी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजल्लो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमच्या सोडण्या पासत सरकार तावन तो देवलो आतां आमी आमची तकली बावगून ही उतरां म्हणची तो मनीस जालो म्हणसर आमची तकली बावगून दवरची आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मुरयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पॉन्स ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मोरान सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसिबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटी एक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्यांक सत मानता सोमी आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता तावन निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापिल्लो पवित्र सभेक सत मानता फातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी आमच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाच्या न्हू देव ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोषण करता ह्याच जेजू वरवीं देवाची भुरगीं जावचे भाग आमकां मेळ्ळा तर ह्या येवकरिस्तांत आमा समेस्तांची मागणी देव आयकता आनी ताच्या आशिर्वादांनी भरता म्हणल्या पातेनेन आमची मागणी बापा समोर दवरया. बापा पोयत सभेच्या गोली पापसाहेबा बिस्पो आणि सर याजाक आणि त्यांच्या सवे धार्मिक भाऊ बहीण जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारात आवणू गटाय जोडणू क्रिस्ताक एकवटून रावंक आणि आपणाची स्कूड आणि रगात हेरांच्या सेवेंत जरवणू आणि एवकारिस्तीक जीवन जियोवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांनी वावरतल्यांनी सर लोक देवाची भुरगीं म्हणले वळखून जात मत पार्थ ग्रेस्त दुबळे म्हणले भेद करिनासतना समर्पित रितीन लोकांच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांकां बरें मान दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ती जिविताचे वाडावाळाक येवकरिस्ताचे पोषण गरजेचे हे आमच्या कुटुंबांतले पिडेस्तांक भलायकेचे खाण मरणात तणेर असलेल्या सर्गी वाटेक
पयण खाण आणि सर गरजेमंदाक नवो बरवसो आणि पथकांत शांतीपणाचे हातेर जावं म्हणून मागता बापा आमचे मागणे ऐक. हे पयस आमकां दुर्बळांतय समर्पित करता क्रिस्ताची कूड आणि रगात घेवन आमच्या दुबळ्या धाकट्यातय क्रिस्ताचो उपकार वळखून आमचे खाण वस्तू वेळ आणि बरे मान दुसऱ्या लागीं वांटून घेवंक बरे मान दिवन मागता बापा आमचे मागणे ऐक. या एक वर्साच्या मेजा बावारी आदार असल्या आम्ही क्रिस्ताची कूड आणि रगात सेवन क्रिस्ता परी जावन साम पावला परी आता हांव जियेना बगार क्रिस्ताचे म्हजे थंय जियेता म्हणून धैर्यान प्रगट करपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. सगळ्या आमच्या बहीण क्रिस्टिना खातीर मागया देव तिचेर काकूळ दाखोवन तिचो आत्मो सर्गींच्या राज्यांत प्रवेश करून म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचे संत गरजो आतां मना दिसू देवा मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा तूं आमचो मोग करताय आनी एकल्याच पुता संवसाराक धाडून आमची फातकां मोगसूंक तुवें एक वाट करून दिल्याय. त्या वाटेन आमकां चलोवंक तुजो आदार दी. जेजूचे मांस आनी रगत भक्तीपणान कर्तेपणी आनी विश्वासान स्विकार करणे तुजे थंय जेजू सही एक जावंक आमकां फावो कर. तुज्या मुखार भक्तीपणान दवरली ही प्रार्थना तूं तुज्या सांगवायन आनी तुज्या काकुळतीन आमकां फावो जावचे बरी कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
चांगली खरी बलिदान. ह्या भाव बहिणीनो मुझे आणि तुमचे बलिदान सर पुद्वेदार देवा बापाक मानतात असले सामोन मागात. हे तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या मनाकणी महिमे आमच्या नित्य परिसभेच्या आदवा सर्वेस्व मानून घेऊ. सर्वेश्वरा आम्ही खुणे रूपान बटयता त्या दानावर तुझे पवित्र सभेक एक पोट आणि शांती फावो कर म्हणून मागता. ख्रिस्ता आमच्या सोम्यावर सर्वेश्वर तुमचे सोवे असो आणि तुमच्या आज्ञा सोवे असो. तुमची काळजा उभारात. आमेन. सर्वेश्वरा दैव घालता. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वासूया. वैशामी करून पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पुद्वेदरा आणि ससनाच्या देवा ख्रिस्ता आमच्या सोम्यावरवी सर उकाळी आणि सवते आम्ही तुका तीन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो ससनाक तो आमचो खरो याज्ञक सदांकाल भेटून सो यज्ञ नमुनो कसो थाने घडून दवरलोलो आणि आमची सोडवण सोडूंचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणे बेठवणी केली आणि आपल्या उडासाक आमी ही बेठवणी करूंक ताणे आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसोत बली जावन पटयलेली ताची कूड शेवून आमकां घटाय मेळटा आणि आमचे पसोत वणयलेल्या ताच्या रगत पियोंक आमी नितळ जाता. देखून देवदूता आणि महादेवदूता जिनवासनेचे आणि पदवेचे बराबर आणि सर्गींच्या दळबारा संगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. उभे राहा. पहिले दिवसाचे महाप्रार्थना. देखून तुका भोव दयाळ बापा जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सोम्यावरवीं आमी खलतेपणी मागता आणि विनंती करता. ही दाना ह्या बेठवण्यो ही पवित्र आणि कथावीन बलिदान तूं मानून घे आणि तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. पयले सुवातेर तुज्या काथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती तुका भेटयता. तूं तिका अख्ख्या पृथ्वीचे राख सलय शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. त्याच परी तुज्या सेवका लिओ आमच्या बागेवन बापा आणि पीठ फावल आमच्या गवळी बापा तशेंच धर्मदुतांनी परगटलेलो खरो आणि काथोलीक भावार्थ सांबाळतल्या आणि शिकयतल्या समेस्त सांगाता आमी ती भेटयता. जिवंत असल्या आमच्या भाव भयणी सर्वांस उडास काडचोन तांचे खातीर आतां मागचें. सर्व आमच्या सैऱ्या देऱ्यांचो आमच्या फिरयेच्या सर्व लोकांचो
उडास काढे आणि तांचे पासून मागया. सर्वेश्वरा, तुझ्या सेवका आणि सेवकेचो उडास कर आणि हांगासर एकठांय जाल्ल्या समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी भक्ती तूं वळखताय. आमच्या खातीर आनी आमी मोग करता तांच्या खातीर हे वाखणणेचें बलिदान आमी भेटयता. आपल्या आत्म्याच्या सोडवणे पासत आपली स्वस्ती आणि सुरक्षा अत्रेकून तुका ससनांच्या जिव्या आणि खऱ्या देवा ही बेठवणी समर्पिता. आख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत अधिक करून जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सोम्या आणि देवाच्या वैभवी सदांच आमकां मुर्यमायेक भक्तीन वंदिता. त्याचपरी तुझ्या पतीक भगेवन जुजेक तशेंच भगेवन पेद्रू आणि पावलू, आंद्रे, जाकोब, जुआंव, थॉमस, जॅकोब, फिलिप, बार्तलोमियो, मॅथ्यू, सिमाव आणि थदेव, लीन, क्लेमेंट, सिस्ट, कॉर्नेल, सिप्रियन, लॉरेन्स, क्रिसगांव, जुआंव आणि पाऊल, कॉस्म आणि दामियाव ह्या तुझ्या धमदुता आणि रक्तसाक्षांक आणि समेस तुझ्या संत भक्तांक आम्ही वंदिता. तांच्या पुण्या आणि मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आणि आधार दी. देखून बापा, तुझ्या सेवकांची आणि तुझ्या अख्ख्या कुटुंबाची ही बेटवणी दयेन मानून घे. ह्या आमच्या जिवितांत तुझे शांती आमकां आसले, तुझ्या शांतीन आमकां आसले. ससनाच्या ख्यास्तींतले आमकां निवार आणि तुवें वेंचून काडल्याच्या हिंडांत दयेन आमकां लेखून घे. देवी घालचें. सर्वेश्वरा देवा, दयेन ह्या धानांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती ओपून घे आणि स्वीकार कर. ती तुका खरेपणी आत्मीक आणि मानतात असलें बलिदान जावं निर्मी जावं ती आमकां तुझ्या भोव मोगाच्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. कश्ट मोरान सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी पवित्र निवंदिवंत हातांनी उंडो घेतलो आणि तुका आपल्या सरपदेदार बापाक सर्गाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून, हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्थांची. त्याचपरी जेवण जातेस्ताने आपल्या पवित्र आणि वंदिवंत हातांनी ही अमोली खास घेतली. तुका दिन वाचलो आणि ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि ससनी कराराचे हे रगत, फातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पसोत आणि सभार पसोत ते वारोतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Power so good. Ya Yesus तुझे मरण लाभली समर्थ, तुझे गुणा जीवन पर आम्ही करता. तुझा आम्ही राहतो, तुझा आम्ही राहतो.
देखून सर्वेश्वरा आम्ही तुझे सेवक आणि तुझी परसा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या ख्रिस्ताच्या पवित्र कष्टा मरणासो पुनर्जिवंतपणासो आणि वैभवी सर्ग प्रवेश असो भक्तीपणे उडास करता आणि तुवें दिल्ल्या साहित्या देण्यांतली ही निर्मोल बळी ही पवित्र बली आणि ही कथावीन बली हो ससनसो जिवीत असो पवित्र उंडो आणि ससनाच्या सोडण्याची खास तुझे अनंतभरीत महिमेक आम्ही समर्पिता ह्या देण्याचेर तुझी शांत आणि दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता जशें तुज्या नितीवंत सेवक आबेलाची देणी आम्हा भावा त्यांच्या बापा अब्रामाचे बलिदान आणि तुझ्या शरीर याज्ञिक मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तशेंच हे पवित्र बलिदान ही कथावीन बली तूं स्वीकार कर म्हूण आमी आणि मानून घे सर पुद्वेदार देवा आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता तुजो देवदूत हें बलिदान तूं आसाय ते भोव वर्त्या वेदीर व्हरूंक निर्मी अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक शुभाम सर्गींच्या आशिर्वादान आनी कृपेन भर आतां आमी मागे आमच्या सरल्या सर भाव भयणी पासत प्रत्येक तरान उडास कडेन आमी ख्रिस्तीन असो तुज्या आत्म्याक आत्म्या पासत मागया सर्वेश्वरा तुज्या सेवकी क्रिस्तीन असो उडास कर भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यात आनी शांतींत विशव घेतात सर्वेश्वरा तांकां आनी क्रिस्त समे अंतरिल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोफांत उजवाड विशव उजवाड आनी शांती फावो कर म्हूण आमी कळतेपणी मागता आमकांय तुज्या पातकी सेवकांक तुज्या घणीत काकुळतेचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका म्हूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवांव स्तेव मातियास बार्नबास इनास अलेक्झांडर मार्सलीन पेद्रू फेलिसितास परपेत आगाता लूसी ॲग्नेस सिसिल अनस्ताज आंतोनी मरिया क्लॅरेट क्लॅरिशन मार्तीर ह्या तुज्या धमदुतां आनी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या एकथरांत दयेन आमकां घे म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीं तूं सर्वेश्वरा सदांच ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचताय पवित्र करताय जीवन भरताय तांचेर आशिर्वाद घालताय आनी त्यो आमकां वांटून दिताय ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सर पुद्वेदार बापा सर मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंतरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी रासवट चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन
सोम्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे असो आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिले संसाराची पाप हरते. आमची पापकृत देवाची शिले संसाराची पाप हरते. आमची पापकृत देवाची शिले संसाराचे पाप हरते. आमका शांती दे. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतार मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनांच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन.
तुझ्या जीविता कुवारा कोरते सागोर वंदने दिसा स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्गोळ्या तुझा मुझ्या प्रार्थूयम् सर्वेश्वरा तुझ्या अमोली कुडी आणि रक्ताच्या जेवणात वांटो घेतल्यावर तुझ्या दैविक जिविताचो अनुभव आदी फुडें तूं आमकां दिताय ससनांक ताचो संपूर्ण फळ भोगूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तूं जियेता आनी रासवड चलयताय ससनांच्या ससना आमची तकली बागोय आनी देवाचो आशिर्वाद स्वीकार करया सर्वेश्वर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमकां आपली काकूळ दाखोवं दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं आनी सर्पद्वेधार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमच्या सोवे सदां काल आसूं दयाकन बसा कालच्या दिसा इगर्जेची नितळाई आनी आयच्या पयल्या मिसार लितुर्जी चलोवन गेल्ले जावन आसात सान विसेंट पॉल संघाचे जेजू क्रिस्ताची कुडण रगत आमकां ससनाच्या जिविताच्या वाटेचो दवरता आनी एक आमिसाच्या बलिदानांत जेजू आमकां जीवस्व ताचे मासे रगत मेळटा आनी समजूया आनी भक्तीपणान आनी कर्तव्यपणे विश्वासान स्वीकार करून आमी भाव जाया जर तर आमी भाव आसतना ते स्वीकार केल्यार आमकां फेस्ते
सेवेचे फळमाळ मेळटले म्हणून आमी उलास दवरया. दीर्घ फुडें वचून मिटींग सांगले आसले हे आतां आमच्या हातांत दवरला. पयले आमी सवरांत भुरग्यांक आराधना सभे सुमार भुरगीं नातिल्लीं म्हणून आशिल्ल्या भुरग्यांनी सादारण बरें तरेन तें चलोवन व्हेल्ल्याक आनी किर्तीन तें चलोवन व्हेल्लें आनी फिलिपान ताका आदार दिल्लो. आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा. येवच्या हप्त्यांत हांव भुरग्यांक दोतोर न्हू आराम जाता. सर्व आवळोपणी तांच्या भुरग्यांक खड्ड्याय रितीन दोतोरनीक धाडचो तांचो कायदो म्हूण समजून घेवचें. आज सावन आमच्या देशांत आनी सगळ्या संवसारार तो नवो दिसाचो बूक आराम करूंक जाय आसलो. कोंकणी कन्नडा लिपीचो बूक आणकी तो प्रिंट जावंक वेळ जाता म्हणून आमकां खबर दिल्या. कित्याक म्हळ्यार झूज जावन आशिल्ल्या वरवीं ह्या प्रिंटिंगाक गरज आशिल्ली हें मॅटिरियल तांकां फावो त्या वेळार पावनाशिल्ल्याक आनी तें आनी थोड्या तेंपाक फाटीं घाला म्हणून आमकां खबर दिल्या. तशेंच ह्या मिसाचे बूक हाडूंक तुमची काणीक जाता तितले वेगी आनी दिवचें. आमच्या फिल्डेटावन आयसीवाय आमच्या दोगा संद्यांक वाराड्यांत विंचून काडिल्लें आसा. तांकां आमी शाबासकी पाठयता. एन्सन आनी डॅरिल तांकां आमी शाबासकी पाठयता. एन्सनाक कजनदार म्हूण केला आनी डॅरिलाक PRO म्हूण केला. आदल्या हप्त्यांत मिसाच्या वेळार जमा जाल्ली काणी. पयली काणी 4444 4444 4444. दुसरी काणीक 2105 2105 2105. आज संजेर 4 वरार मदर तेरेसा 3 वरार मदर तेरेसा वाड्यांत वाड्या जमत आसतली. उबे रावया. आता दुसरी काणीक वेगळी काडची. सकळे उबी रावया. मेल्ल्या कुडीक मातयेक लावन सुकायदो भावार्थेचे साली प्रमाणे पाळतना दुनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणी क्रिस्तिनाक आमी मातयेक लायता. ती विनाशी कूड सर्वेश्वर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणाक अविनाशी करूं आनी तिचो आत्म भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळो. अशें मोरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार ससनीक तायाच्या
देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आधाराने सकडे उभी राहूया. मेल्या कुडीक मातयेक लावून सकाळी दो भावार्थाचे साली प्रमाणे पाळतना धन्या देवाक विश्वासन प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणी क्रिस्तिनाक आमी मातयेक लायता. ती विनाशी कोडू सर्वेश्वर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणाक अविनाशी करो आणि तिसो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळो. अशें मोरणाच्या झाडांतलो आणि पातकाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार सस्नीक छायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आणि भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. आमच्या भयणीक क्रिस्ताच्या शांतींत अंतरलेल्याक भावार्थान आणि ससनांच्या जिविताच्या भरवशान आमच्या भोव मोगाळ आणि काकुट्टार बापाच्या अधीन तिका करूया आणि आमच्या मागण्याचो आदार तिका दिवया. पवित्र स्नानान ती देवाचो धूव जाली. सोम्यांच्या जेवणान इतल्या फावटी ददोशी जावन आसलेली ती आतां सर्गी देवाच्या भुरग्याच्या जेवणान बसोवं आणि भक्तां बराबर ससनीक बसवण्याचो दायज जावं आणि आमच्याय पसोत सर्वेश्वरा लागीं आमी मागया. क्रिस्त आमचें जिवीत महिमेन दिश्टी पडटा तेन्ना आतां रडटल्यांक आमकां आमच्या भाव भयणी बराबर तिका भेटोवंक फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आधाराने या. सर्वेश्वराच्या दूतानो ताका मेळोवंक येया. अज्ञातीच्या स्वागती परमेश्वरा दितो घरा. तुका आपयलो जेजू तुका स्वागत करू. अब्राहमाच्या गोवा देवदूत तुका वरून पावो. ससनाचो विशय सर्वेश्वराधिका लाभय आणि निरंत प्रकाश तिचे भांग. भोव दयाळ बापा, आमच्या भयणीचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्तातय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता सांगाता पुनर्जिवन ती जातली म्हूण तीर भरवशान पातयेता. विनाशी जिवितांत तुज्या साकरणीक सभार देण्यांनी तुवें भरलें. अशें तुज्या उधार मनाची आनी क्रिस्तातय भक्तांच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेश्वरा, आमचें प्रार्थन तूं काकुटीन मानून घे. तुज्या साकरणीक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती भावार्थांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दी कर. अशें क्रिस्ता सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काळ जियों. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. तुज्या साकरणीक क्रिस्तिनाचो आत्मो तुज्या अधीन आमी करता. सोम्या संवसाराक ती मेली जाल्यार तुज्या थंय ती जियों आनी ह्या जिवितांत अस्खतकायेन तिणें केल्लीं पातकां तुज्या अगणित काकुटीन तिका भोगोस. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
फुलुल्लें फुल बावता उदेल्लो सूर्यो बुडटा धुळीतावन आयिल्लीं आमी धुळीक आमी पाटी वेतेल्याव हे प्रकृतीचे नियम तेंच देवाचे निर्मोणे हे आमी जनाव ह्या संवसारांत आमी शाश्वत न्हय जिविता उपरांत मरण म्हणलो आंकडो उतरूंक आसा म्हूण जना जाल्ली आमची भयण क्रिस्तीन डिसोजा म्हजी मोगाची माय आपली 94 वर्सांची संवसारी जिणी सार्थकपणी जिवन कालच्या दिसा शनिवारा सांजेर 6 वरार ससनाची सूख भोगोवंक देवाच्या घराती समकली भयण क्रिस्तीन फौजीच्या मुरायन वस्ती करच्या देवादीन पेद्रू आनी देवादीन रिटा डिसोजा हांच्या 2 जाणां भुरग्यां पैकी निमाणी जावन जल्मली तिचें लग्न ह्या फिरगचेन वस्ती करच्या बोळाच्या देवादीन कालिस्त डिसोजा हाचे लागीं जाल्लें तांच्या लग्नाचो फळ जावन देवान तांकां 3 जाणां भुरग्यांचें देणें फावो केलां पयलें फेल्सी दुसरें जुलियाना आनी निमानो देवादीन हिलारी डिसोजा ह्या 3 भुरग्यांक तिच्या तांकी प्रमाणे शिकाप दिवन बऱ्या फुडाराक तिणें पावयलां आपल्या पोती बराबर भुरग्यां खातीर ती दीस रात वावुरली तिणें दाखयिल्ल्या मोगा खातीर प्रत्युपकार जावन तिची सौर भुरगीं नात्रां पोंतुरां तिच्या अंतीम विधेयाक हजर आसात आमची माय एक असाधारण व्यक्ती तिचें लग्न ल्हान प्रायरस जाल्लें 94 वर्सां आदीं नदर घालचें जाल्यार ते दीस भोव कश्टांचे कृशी कुटुंब तें कुटुंबाच्या हिता खातीर गाम पिळण गाद्या तोटान ती वावुरली कामाक ती भोवूच चुरूक नेज लावचें भात लुवचें कोली आरोवचें पोपळां बेणे चलचें गोरवांक पोसचें तिचें काम जावन आशिल्लें माडयांच्या तोटान ती वावुरली अशें जायतो वावर तिणें केल्लो आसा तिका तिच्या पती आनी भुरग्यांक नात्रां आनी पोंतुरां वयर विशेष मोग तांच्या बऱ्या फुडाराक पावोवंक भारीच ती वावुरली सदां मागणे रजार आयताराची आनी फेस्ता परबेच्या दिसांनी मीस ती सुकयनातली तिच्या तोंडार आमकां केदाळय हांसो पळोवंक सुकानातल्यो नितळ उलोवणे कालती आनी मोगाळ काळजाची बोळा घरांक प्रत्येक जावन रोमे कुटुंबाच्या भोव मोगाची ती जावन आशिल्ली घरा आयिल्ल्यांक मोगान बरें करून ती सुदारचितली तिच्या जिवितांत जायते निरासपण आनी कश्टांचे संदर्भ आयिल्ले तातूंत एक जावन आसा आपल्या पुता हिलारीचें मरण 2018 इसवेन आपल्या पुताचें अकालीक मरण तिका आकांतूंक पडलें जाल्यार चड कश्टां मदें तिचें जिवीत तिणें धैर्यान मुखार सुन व्हेल्लें फाटल्या थोड्या म्हयन्यांनी तिच्या कुडीचें त्राण उणें जावन आयिल्लें कुडींत अस्क ती जाली आनी थोड्या दिसां आदीं ती पडली ह्या वेळार आपल्या भुरग्यांनी आनी नात्रांनी बरी करून तिची जतन घेतिल्ली प्रत्येक जावन जुलियानान तिच्या घरा दवरून नाथ जेनिटा जॉय आनी सिसिलियान तिची जायती चाकरी केल्या आज आमची माय सर्व कश्ट सोसून जबाबदारी बऱ्यान पोंताक पावोवन हास्त्या तोंडान 7 जाणां नात्रांक 6 पोंतुरांक 2 दुवांक आनी सुनेंक आनी आमा सर्वांक सांडून देवाच्या घरा फाटी गेल्या दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या भुरग्यांक आनी सर कुटुंबादारांक हांव बुजावान पाठयतां सान लोरेस तुमचें दूख सोसून व्हरूंक तुमकां सांगात दिवं दी म्हूण मागतां आमच्या भयणीचो आत्मो सर संत भक्ताच्या एकतरान समी जेजू क्रिस्त मेळोवन दी आनी आमच्या जेजू क्रिस्ताची हर एक दीस मुखामळ पळोवचें भाग तिका फावो करून दी म्हूण सर्वांचें मागणें जावन आसा आज तिचो जल्मा दीस हांगा ती अंतरल्या पूण सर्गराजांत परत जल्मा दीस
प्रारंभ करून दी म्हूण मागून हांगासर जमलेल्यांक सर्वांचे नांवी तिका ही मोगाची श्रद्धांजली हांव अर्पितां. आमी सगळ्यां म्हणया ससनाचो विशेव दी तिका येसुनिया आनी निरंतर प्रकाश तिचेर पावून दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. दिनवासनेची 2 उतरां. देव बरें करूं म्हणटा मीस भेटयल्या फिरगस बिगाराक फादर पॅट्रिक पीटर रेजिनाल्ड डिसोजा मांयची तवळ तवळ येवन कुमसार आनी कुमगार दिल्ल्या फिरगस बिगाराक तशेंच फादर पेड्रिक कोरेयाचो उपकार बावडटा. मांयक हुशार नासल्या वेळार तिची बेडकन तिका समाधान कर आनी मागिल्ल्या वाड्या घरांचो गुरकाराक आनी सर कुटुंबादारांक देव बरें करूं म्हणटा. उपकार बावडटा कोयर पंगडाचो लाईव्ह व्हिडिओग्राफी केल्ल्या डेल्सन मिडिया बेंडकर लेडी ऑफ मर्सी बँड दुखीची पेज तयार केल्ल्या लिशा कॅटरिंग ॲम्ब्युलन्स दिल्ल्या सेंट सेबेस्टियन पेरमानूर आनी तशेंच येदा व्हडा संख्यान येवन आमच्या मांयच्या आत्म्यांक शांती मागिल्ल्या सर कुटुंबादारांचो फिरगसगारांचो सर्वांचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं. उबे रावया. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरूं तुज्या येण्या वेळी रक्त साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुसलेम शहरांत व्हरून पावों. आमेन. पवित्रांबाचे सुवातेक हांव येता देवाच्या घरा हांव येता पवित्रांबाचे सुवातेक हांव येता देवाच्या घरा हांव येता जशे नीत उदका जरी एकमेरो आत्रेता तशे आत्मो मोजो तुका लालेता ये देवा.
प्रार्थूया. सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस मनात विश्व घेवन तुझे विश्वास दवरतल्यांचे फोन तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निकेपून ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडान तुझ्या साकरणीक क्रिस्तिनांक शांत विश्व मेळो. तुमचो आमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतेस तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनांक प्रकाश भोगोंक तिका पावय. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतले आपल्या सशी देवान आपयले देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडीसारखे विनाशी करतलो. देखून आमच्या भयणीक सोम्याच्या अधीन करूया. सोमी आपल्या शांतींत तिका वेंगू आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. भावाची प्रार्थना. आमच्या भयणी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणला हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सत मानता तो बरो चल्यारी जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो ससनांक मरचो ना. लाजराच्या फोंडान तूं रडलोय सोम्या आमची दुखां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या भयणीक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भयणीक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केले आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुझ्या भगवंताच्या जम्यान तिका एकठांय. आमच्या भयणीक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसले तिका तुझ्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमच्या भयणीच्या मोरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या. भवर्तचे बुजवणेन आनी ससनीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी. सर्वेश्वरा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकरणीची काकूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाळूंक तिका मौन आशिल्लें. खऱ्या भवात्यान तिका भवात्यांतय एकठांयली. तेच परी तुज्या काकुटीन सर्गींच्या देवदूता वरांत तिका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमच्या बापा सर्गींच्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक ससना सोविशे
देवा तू भक्तिवंतांची भक्तिभरित मागण्या खाण दिताय आज भक्तीनी केलेल्या या तुझ्या साकारणी क्रिस्तिनाक विंचुल्यांच्या संगाता सर्गींच्या सुखांत वांटो मेळो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. तुझी खुशी तुझी